आज युनायटेड ऑपोजिशन दिसतले गोंयकारांक ऑपोजिशन सदां युनायटेड जाय, तुमकांय जाय आनी सगल्यांकूच जाय आनी तेका लागून आमी सदां युनायटेड आसतलेच. वॉट एवर यू ऑल सी आउटसायड आनी एक पार्ट सांगू. सो लेट अस नॉट कन्फ्यूज द होल सिच्युएशन बिकॉज वी जस्ट हॅव अ 2 डे सेशन. काल कितें जालें तें पळयलें तुमी. आज एक दीस मेळटा, आज एक दिसान सगळें उलोवपा जाय. हे रिकॉर्ड करपा सारकें आहा, रिकॉर्ड केलें तेमी एक दिसा सेशन करून, पूण हे रिकॉर्ड करून आनी हे रिकॉर्ड दवरून सफर कोण जाता? सफर जात गोंयकार, सफर जात कोण? आम आदमी जो आहा, आम जनता जी आहा ती सफर जाता. हे एक दिसा भितर आज जाय तें पास करतले, जाय तें उलयतले आनी काबार करतले आनी वयतले. सो गव्हर्नन्स सफर्स. आज बेसिक मुद्दो जो आहा, आज आमचे असले आज पॉलिटिक्सांत कित्याक भितर सरले? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव गव्हर्नन्स, टू इम्प्रूव सिस्टम्स. एक दिसा भितर सिस्टम हे जाता, एक दिसा भितर उदरगत जाता सगळ्यांची, जायना. सो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे अँड वी ऑल मस्ट युनायटेडली बी देअर टू रेज द वॉइस. आम आज जे भितर उलयताय, जे आम उलयतले जे जे इश्यूजाचेर, यू ऑल हॅव टू ब्रिंग इट आउट more aggressively rather than being with this government and rather than trying to corner us and ask us कितें जातलें. आज इज द मेजर इश्यू. ओरोस कॉमेस जाता थिंगा. तुम चोयलां पुलिसें कितें जाता तें. कोण पयशे घेता मागीर पयशे दिता. 17 लाख घेता आनी मागीर 17 लाख परत दिता. हे इश्यू उलोवपा जाय आशिल्ले. हे इश्यू एक दिसा भितर सगळे जातले. सो हे आज गव्हर्नन्सा भरपूर प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. भरपूर लोक सफर जाता. आज हांव येतालो आनी हांव येता आसतना हांव सुरालेच्यान सोन कांसालेच्या भितरल्यान येयलो आनी ते ट्रेन पासार जाली कोडशाची आनी ते ट्रेन पासार जाता हांव चयतालो. हांवें एक व्हिडिओ काडला आनी तितूंतल्यान तुका दिसती पडटा तो कोड्स जो आहा तो कितकोन तेज धूळ पासा जाता. सो तेज कार्बन फुटप्रिंट जे आहा, जे कार्बन पोल्युशन आहा, हे कोण पळयता? हेजे जो पयस कलेक्ट जाता तेजे कोण उलयता? हे उलोवपा आज आम आसतले. हेजेच उपास आहे. ना जाल्यार आमकां कोविडा टायमार मास्क घालून तुमी भोंवले, आमी भोंवले. परिस्थिती असली येवपा आहा गोंयांत की सदांच मास्क घालून भोंवपा पडटले. हे जाता, जायत कडेन जाता. सो आय थिंक टुडे इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे. वी हॅव जस्ट गॉट 1 डे. इन 1 डे इट इज गोइंग टू बी लायक अ पावर पॅक प्ले जातली भितर. हाऊ वी आर गोइंग टू अटॅक दीस गव्हर्नमेंट फॉर द मेजॉरिटी फेलियर्स. प्रत्येक गोष्टीचे फेलियर आहा थिंगा. प्रत्येक गोष्टीचे तेंगे करप्शन आहा. प्रत्येक गोष्टीचे दे आर ट्रायंग टू परत तू तेशेंच उलयलो. दिस इज युअर इश्यू हियर. सी यू नीड टू प्लीज बी केअरफुल. सो यू वॉन्ट मी टू टॉक अगेन बॅक अँड ब्रिंग देअर. दिस इज द प्रॉब्लम. यू आर हियर टू प्रोटेक्ट गोवा. ना यू आर तू विसरना. यू आर ट्रायंग टू ब्रिंग दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन. पूण आज तुका दिसना की तुगे पावर जो आहा, तुगे रायट जो आहा, तुगे भुरगे जे आहा आज इस्कला वयता, तुगे स्पेशली हेल्थ केअर जे आहा ते हेल्थ केअर आज डॅमेज जाल्ले आहा. तुगे जे तू रस्त्याचे ट्रॅफिक आहा, रस्त्याचे जे पोल्युशन जाता, ट्रान्सपोर्ट इश्यूज आहा, हे तुका दिसना. हे आज तू विचारपाक जाय आशिल्लें. यू आर ट्रायंग टू टेक मी बॅक अगेन ऑन दॅट टॉपिक अँड क्रिएट अनदर कॉन्ट्रोवर्सी विच इज बॅड. आय थिंक यू शुड स्टॉप दिस इश्यू. टुडे आज असेंब्ली एक दीस आहा. हे सगळे एक दीस जाले म्हणटरी आमच्यांनी प्रेस घेवपा जाता, परत चाळ मारपा जाता, सगळें करपा जाता. बट टुडे वी आर फोकसिंग इनसाइड. Allow us to focus. Be with us on our focus today. Be with us on the topics that we are going to discuss today. तुम सगळे चोयले आज प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आहा, कॉलिंग अटेन्शन आहा, 0 hour आहा. This is more important rather than making news of things that were spoken in the past. So let us be serious. Let us be united. आम जे भाशेन ऑपोजिशन युनायटेड आहा तेच भाशेन तुमची गरज आमकां आहा. And you are going to portray what Goa needs of what we are going to discuss.